वाठारांनी सोदल्यार अशेच तरेच्यो वेबसायटी सापडटात म्हूण विरेश उलयलो. Because this house has been called basically to discuss the commercial and sexual exploitation and trafficking of women and children in the state. It's because as I begin, and I want to begin with a simple, devastating question. And all of us members know for a fact that this is happening in the state of Goa. This is happening right now in hotels, in massage parlors, in industrial belts, in flats all over the coastal belt, on apps, every smartphone. Speakers are websites that are accessible to anyone, and they are found immediately. Speakers are Sarkaracho response is committees, is advisories, and press releases and silence. Because let me put the facts before this house. Poile facts that come not from the opposition research. This is not our research. Because this is from the government's own agencies and from NGOs that have been doing the government job for the last 26 years. Speakers of female sex workers in Goa confirmed by the Goa State AIDS Control Society's own 2024 data. Speakers, this is not an estimate, but this is from the government's own health surveillance. The largest group of rescued victims between 2019 and 2024 were between 18 and 25 years old. This is your own data. आज आम्ही पळयता की ओपन प्लॅटफॉर्म जे ऑनलायन प्लॅटफॉर्म्स आसा, ऑनलायन आमी समज गुगलाचेर मारले नाल्यार कितल्योशो एस्कॉर्ट्स जो सर्विसीस आसा जावं जे तेंचे एस्कॉर्ट सर्विसीस प्रोवायड करपाचे जितले प्रयास आसा ते सगळे ह्या वेबसायटींचेर मेळटा. आनी हे आमी सांगिना, हे गुगल जो ऑनलायन प्लॅटफॉर्म आसा ते सांगता. आतां स्पीकर सर, म्हाका इतले चिंतून येता की आयज ओपनली आख्खे गोंयभर मायकल उदो आसतालो की मायकलाकूच चड हिट जाता ते थंय चड तेंचे थंय सामकें चल्लां, तेका लागून तो चड आसता. सो ते इतले चल्ला आसतना जेन्ना तुमी पळयता की आयज आमी स्पिरिच्युअल मळाचेर वाडपाक जाय, पूण आमी ह्या मळाचेर वाडटा. पणजेन सगळ्यात फामाद रस्तो म्हणटा तो 18th जून रोड, म्हळ्यार गोंयचे क्रांती दिसाच्या नांवान तो रस्तो. योगायोगान 18 जून रोडाचेर 18 स्पाज आहा. उत्तर दिला म्हाका 18 स्पाज आहा. आता हे स्पा कित्याक येता हे रस्त्यार, प्रश्न हा तो. स्पीकर सर, हे स्पाजांनीच तुज्या उत्तरां जी मेळ्ळ्या ताचेर अशें दिसता की कोलवा आनी खंय ते स्पानीच ते भितर हो धंदो चलता. म्हाका तुका तें कळचें ना, कित्याक आमी थंय वचचे ना, आमकां तें लागत ना म्हणटा आमकां कळना. पूण जो टुरिस्ट येता, जो म्हळ्यार जो टुरिस्ट नॉट द क्रीम टुरिस्ट, तो येता आनी डायरेक्ट थंय स्पानी वता. आनी एक स्पानी 18 जून रस्त्याचेर 18 स्पा. सो नाव इट इज कॉल्ड कितें, इट इज कॉल्ड द स्पा स्ट्रीट. एस्कॉर्ट वेबसायट गोंयांत चलयनात. ह्यो वेबसायटी हेर राज्यांतल्यान वा विदेशांतल्यान चलयतात. लोकांकडल्यान पयशे घेवन तांकां फटोवपा खातीर ह्यो वेबसायटी वापरतात म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. स्पा नियमीत करपाची प्रक्रिया थांबोवपाचो निर्णय घेतला. एस्कॉर्ट सर्विसांचो प्रचार करपी दलालांचेर खर कारवाय जातली अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिलें. एक सुद्धा जे आहा पळय न्ही गोंयांतल्यान ऑपरेट जायना. एक सुद्धा वेबसायट गोंयांतल्यान ऑपरेट जायना. खंय तरी आसाम, वेस्ट बेंगाल, केनिया, उगांडा, ओके, वेस्ट बेंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, MP, UP, ओके, ह्यो वेगवेगळ्या मध्य प्रदेश, आसाम ह्या सगळी कडल्यान ऑपरेट जाता. हे फक्त स्पीकर सर, हे सेक्स ट्राफिकिंग बीन काय न्हू, हे पयशे लुटपाचें काम. हे पयशे लुटपाचें काम. फक्त ते नंबर धाडटात, तूं पयशे घाल, मागीर धाडटात, हे पयशे लोक घालतात, असलेले तेंचे पयशे वयतात. हो प्रॅक्टिकली आसा स्पीकर सर. हे आमचे पुलीस हे प्रत्येक फावटी तेच्यांनी व्हेरीफाय केलां. हे कळपाक जाय म्हणून आमी जो डमी गिरायक करून धाडटा पळय न्हू, डमी गिरायक म्हणटा तेका, तो करूनय बी तेंच्यांनी पयल्या पयशे घालूनय पळयले तेंच्यांनी की तो रोखडोच अकाउंट ब्लॉक, तेजी सायड ब्लॉक, सगळे ब्लॉक. दिस इज म्हणून म्हणजे गोंयांत येवपी टुरिस्टांकूय आव्हान आसा आनी सगळ्यांक आव्हान आसा की गोंयांत प्रॅक्टिकली आमी जितक्या मोठ्या प्रमाणात दाखयता तितक्या प्रमाणात हे चलना. खंय तरी मायनर कितें आसतलें हांव ना म्हणना, बट ताका लागूनच तेजेर कंट्रोल पूर्णता होम डिपार्टमेंट, टुरिजम डिपार्टमेंट
हे सगळ्या ज्या पद्धतीची स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय त्या पद्धतीची स्ट्रिक्ट एक्शन आमी घेतले. स्पीकर सर टाउट्स बंद करता. स्पीकर सर टाउट्सूय बंद करता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. केळशी ग्रामपंचायतीन बुधवारा पारंपरीक नुस्तेकार, वॉटर स्पोर्ट्स व्यावसायिक आणि शेक धन्यांबरोबर बसका घेतली. दर्यांत प्लॅटफॉर्म बांदपाच्या पर्यटन खात्याच्या प्रस्तावाक थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायली. ह्या प्रस्तावा खातीर नुस्तेमारी आनी हेर दर्यावेल्या व्यवसायांचेर व्हड परिणाम जावं येता असो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला. पळयात. पर्यटन खात्यान केळशेच्या दर्यांत एक प्लॅटफॉर्म बांदपाचो प्रस्ताव धाडला, पूण थळावे नुस्तेकार, वॉटर स्पोर्ट्स व्यावसायिक आनी शेक धन्यांनी ह्या निर्णयाक विरोध केला. सरपंच डिक्सन वाझ हाणें म्हटले, आमी लोकांचे सुरक्षे आडनात, पूण दर्यांत बांदपाचो आशिल्लो हो प्लॅटफॉर्म नुस्तेमारी करप्यांक आडमेळी निर्माण करतलो आनी उदकांतल्या खेळा कार्यावळीचेरूय परिणाम जातलो. रापोणकार जुलियो फेर्नांडीस हाणें ह्या प्रस्तावाक खर विरोध केलो आनी ताका लागून ताच्या उदरनिर्वाहाक धोको निर्माण जातलो अशें मत ताणें मांडलें. मजगतीं ह्या प्रस्तावाक विरोध करपी थाराव थळाव्या लोकांची स्वाक्षरी सयत पर्यटन संचालकाक धाडटले अशी माहिती सरपंच डिक्सन वाझ हाणें दिली. ती आमकां बिलकूल मन ना. हें आमी ही जेटी आड जाल्यार हिंगा जायते एक्सिडेंट जावपाक शकताय. आतां हांव वॉटर स्पोर्ट करता. मुगो वॉटर स्पोर्ट आमी नंबर 1 लोकांक केन्नाय प्रॉब्लेम जालो जाय हितू आमगे जेट्सकी हितू फास्ट वचून सेफ करूंक शकता. सो लोकांक सेफ करपाचें हांच्यांनी जायत भाशेन करपाक जाता आनी आमी हेच्या पयलीं केल्याय बी. सो ही जेटी जरी तर हिंग घेयत जाल्यार आमचे जायते रांपोणकार आहाय. रांपोण एक पाट ढोल म्हणटरी एके कडेन रावना. केन्नाय एक 500 मीटर वो 1 किलोमीटर देखून ओडून वयता करंट बी आहल्या. सो ही जेटी घाली थिंग जर तर रांपोण लागोली ती काबार रांपोण हाच्यान आनी कांय करूंक जावपा ना. देखून ही जेटी आमकां नाका. ती जेटी सारकी चोवपा डेंजर जाता. सो आमकां ही आमचे कावलसी आमकां ही नाका. हो कोर्स केलो जाल्यार म्हाका एक आमगेली बरी गोश्ट जातली फ्युचराक. बिकॉज फिशरमॅनाक त्रास जातले. आय एम मायसेल्फ आय एम अ वॉटर स्पोर्ट्स एज वेल एज अ फिशरमॅन. ओके आमकां न्हू हें नाक म्हणा नाका. बिकॉज वी स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट ऑन दीस इन्स्टॉलेशन ऑफ दीस वॉट एवर द स्टेशन वॉट दीस इज प्रपोजिंग. कित्याक मरे आतां रांपोणकारांकूय त्रास जाले. रांपोण एकू कोणी आसना. ती जाय कोणी भोंवता म्हणजे वाऱ्याचे ट्रीप जाता. सेकंड थिंग वॉटर स्पोर्ट्साक ओके आतां हितू ते दृश्टीन आतां वयर सावन साल्वार केल्ले. आतां तांकां मत घालपाक कित्याक जाय हें नाकाच. आनी हेच्या पयले दृश्टीन फ्लोट्सूय घालपाक केल्ले झोन मार्क करपाक. तेय ऑब्जेक्ट केल्ले बिकॉज फिशरमॅनाक त्रास जातले. सो वी स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट दीस. आय डोंट थिंक सो इट विल बी फिजिबल फॉर ऑल. बट हितू ते मात चलता ते भाशेन दृश्टीन चल दिया. बिकॉज हें सगळ्यां मार्क. एक्चुअली हांव रांपोणकार जुलियो फेर्नांडीस. आतां रांपोण म्हणून पांय म्हाका 50 वर्स पयलें. आतां हांव तें बिजनस कंटिन्यू करता. आनी हें आमगे टोटल ऑब्जेक्शन कित्याक एक स्टेशन घालें जाल्यार आतां आमकां रांपोण हे जाग्यार माताय तेन्ना आमकां गॅरंटी ना हे जाग्यार पयर येतो. ते कारण एक 500 मीटर 1000 मीटर देखून ती वचून शो जाता. ताका लागून आमगे टोटल ऑब्जेक्शन तितून आमगे वॉटर स्पोर्ट्स चलताय. तांकां टोटल सो आज कितें सांगू तुमकां हिंगा आतां सांगो त्या प्रमाणे आमगे अपोज येता. आमकां गांवां हे नाका. एक न्हू एक दुसरें स्टेशन जाता आमकां टोटल ऑब्जेक्शन. कितें प्रॉब्लेम फेस करतले तुमी हें येयले जाल्यार कितें करतले? कितें गॅरंटी आहा गव्हर्मेंटाले ते टेम्पररी कोताय वो पर्मनंट कोताय. हेच्या फुडें आमी गव्हर्मेंटा चोयता. हेच्या पयलें रांपोणकार वॉटर स्पोर्ट्सान मनशान सावरकर हे नॉट हेजे डिस्ट्रिक्टांनी म्हणटा हेका तुमी फुली ऑपोज. फुली ऑब्जेक्शन. एकू वर्स रांपोण दोन सगळे फावट वताले भुरग्यां बाळा पुजताले. पूण हांवें एश कोन्न तेंगे कितें येयलें जाल्यार आनी प्रॉब्लेम जाताले. फाल्यां आमकां वयता ते रांपोण. दुसरें करंट स्टील करंट केन्ना कितें जाता तो रांपोण तो लिफ्टींग जाता. मागीर ती उजाड बी पिवता तेंगे पडोले. प्लस वॉटर स्पोर्टाय ते खूंय जातले. सगळ्यांकूय इफेक्ट जाता न्हू. त्या प्रमाणे आमकां मातशें चोवपा जाय कितें जाता कितें नासलें. ताका म्हाका फुल्ली ऑब्जेक्शन आहा हो नाका. दुशीत आहा त्या सांबाळटाय ते चोयताय. हेजेर केन्नाय बाय मिस्टेक हें जाता एक्सिडेंट. डेयली जायना तेजो हांव मानिता. डेयली जाल्यार तेजो एक्सिडेंट जाता. पूण रांपोणकाराक आनी वॉटर स्पोर्टाक चड डिस्टर्ब जातले. ओके देखून हांव फुल्ली ऑब्जेक्शन हाडटा. म्हाका नाका. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. विधानसभा अधिवेशनाच्या 4थ्या दिसा प्रस्न काळा वेळार आमदार युरी आलेमांव
आनी मंत्री सुभाष शिरोडकारा मदीं पेटलें तेन्ना परतून एकदा सभापती आमदार मंत्र्याचेर तापलो. सभाघरात जो आमदार आपले आयकना वा आमदार आनी मंत्र्या मदीं हांचे मदीं प्रस्न उत्तरा वयल्यान योग्य चर्चा जावंक ना जाल्यार कांयच रेकॉर्डाचेर घेवचो ना अशी शिटकावणी सभापतीन आमदार तशेंच मंत्र्याक दिली. जांकां सभाघरात बसपाचें ना तांणी भायर वचचें अशें तिडकीन सभापतीन सगळ्यांक सांगलें. माननीय जलस्रोत मंत्री, तुम्ही क्रॉस टॉक करू नका. आज सहन करून घेतले थोडे. जो मनीस सांगले उपरांत आयकना त्याची खंयचीच गोष्ट रेकॉर्डाचेर वयचे ना. मंत्री उलयता तूं बसपाक जाय. डिमांड जाय हुकुमशाही झाली 60. मंत्री उलयता आन्सर दिता तेन्ना तूं बसूं जाय. मंत्री उलयना. मंत्री हांव तुम्ही दोगूय कॉंग्रॅच्युलेट उलोवंकूच शकना. कॉम्प्रिहेन्सिव्ह आज एक्झाम्पल सांगता. म्हज्या कुंकोळच्या गांवांत इंडस्ट्री पोल्युशन हांवें मुखेलमंत्री केले. कुसलो नुस्त्या उदो गेले. कित केलें एक्शन डिपार्टमेंटान कित केलें तो नशामुक्त भारत करपा पावता. नशामुक्त गोंय आनी थिंगा हें उदो असलें घाणी उदो थिंगा रिवर्साला वयता. कांयच करना मुखेलमंत्री. कांयच ना. हांव सायटीन गेलो. आमी 2 दीस इंडस्ट्री बंद केले. मागीर तुका फोन येयलो कोणालो पॉल जॉन पॉला स्टार्ट कर मू इंडस्ट्री स्टार्ट कर मू ना बिकॉज दिस डीपली ऑल्सो आज हे पोल्यूशन जाता. he needs a comprehensive plan. बस सांगता बस पहिले सगळ्या मंत्री आणि सगळ्या सभासदांक माझी एक सुचोवणी आसा. तुम्ही एकामेका कडेन जर क्रॉस उलयले that will be not taken on record. You have to address to the chair as well as the opposition members, those who are talking, they also address to the chair. Otherwise, I am not going to take anything on the record. Please keep in mind. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बालिकांनी हेचे शिड्याचो उत्सव हो आनीक सेगीत कितलींशीं वर्सां आमी येताय देवीचें दर्शन घेवपाक. आनीक हें बरपण आमकां सगळ्या बाळिकारांक आनी आख्खे केपेंच्या मतदारसंघाक मागताय. होच एकवट हें देवस्पण हें भक्ती आमचे मदें सदां आसची. आम सगळ्या गांवच्या लोकांक सगळ्या भाव भयणांक बरें एकवटान राखचें सांबाळचें बरें आमच्या धंद्याचेर वावराचेर आमच्या भलाकी बुद्धीची देवीन आम सगळ्यांक राखचें आनी सांबाळचें. हो एकवट हें भावपण आमचे मदें सदां राखच म्हणून मागता आनी सगळ्यांक देव येयले तांकां देव बरें करूं. श्री शांतावर्गा बाळ्ळीकरीण देवीक नमन करून आनी आयज जो आमचो वार्षिक शिड्योत्सव आहा तेजो आयज आमचो मेन उत्सव. आमची जात्रा 9 मार्चान स्टार्ट जाल्ली ती 13 मार्चा सोंपपाची. अशी 5 दीस आमची जात्रा आसता. तेतून भितर जी मेन जात्रेचो उत्सव आसता तो म्हळ्यार शिड्योत्सव. ही जात्रा
शिडयो म्हणूनच वळखली जाता की गोंयभर तशी गोंयची भायर आमचे जे पळय भावीक आहात महाजन आहात ते गोंयां आसात, तशेंच कर्नाटकांत कारवार थंय आसात, पुणे आसात, बेंगलोर आहात, ते सगळे लोक ह्या शिडयोत्सवा निमित्तान येवप जातात. आनी आयज आमगे कितें आसा, आयज आमगेले जे गडेत्सव म्हळ्यार शिडयोत्सव म्हळ्यार गडेत्सव, ह्या गडेत्सवाक आयज आमगेलो मेन हें आसलो तो आमचो गडो लाटार काडटात. आनी हो गडो जो लाटार काडटात, आमचे जे ल्हान भुरगे असतात तांकां ल्हान आसतना एक गड करप आसता, म्हळ्यार देवा भेटयल्ल्या भशेन आसता तशें गड म्हणून आसता. तांकां पोटां तोपतात सुयेन, आनी जो पळय आमचो मेन गडे आसतात, एक गडो आमची शांतादुर्गा बाळ्ळीकारीण देवस्थाना मुखार लाटार काडटात आनी दुसरो गडो आमचो कुनेश्वर देवळाचे मुखार आसा त्या लाटार काडटात, जो आजुनूय काडचो आसा. सद्या आमचो शांतादुर्गा बाळ्ळीकारीण देवस्थाना मुखार आसा तो गडो जाल्लो आसा. आतां रोखडोच आमी त्या गड्याची हेका वतले. म्हणटकीर हो उत्सव बरो धूमधडाक्यान आमचो हांगा मनयल्लो जाता आनी सगळे लोक भावीक मुद्दम करून हांगा येतात आमचे गड्याचे आशिर्वाद घेवपाक. आतां आमचे गड्याचे आशिर्वाद चालू आसात, ते आनी 1-2 वरां तरी आमचे कौल दिवप चालू आसतलो. तसोच मागीर सकल कुनेश्वरा देवळा मुखारय तो गडो आमचो कौल दितलो, थंय मागीर लोक हांगच्यान थंय कौला वतलो. मागीर आयज सांजेर आमची देवी सगळी घरवय भोंवपाक वता. रातची जी 8:30 भायर सरता ती रातीन 10:30 परत येता. ती देवळाडेन येना, ती वज्रेश्वर देवळाच्या मुखार तिजें एक स्थान आसा, त्या स्थानार ती आज रातीन रावपाची. आमी बी भावीक महाजन हे गडे आमी सगळे आयज रातीन थंयच रावपाचे आनी सकाळीं मागीर वाजत गाजत गुलालोत्सव करून आमी देवी देवळां हाडटले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.